तर आयच्या हॅलो तुझर कार्यावळीन आमचे बरोबर आसात गोवा मेडिकल कॉलेजचे नामनेचे हाडाचे दोतोर म्हणजे ऑर्थोपेडिशन डॉक्टर सांब प्रसाद नाटकर्णी. तुमचे स्पायन म्हणजे कण्या विशीं जी दुयेंसां आसा तो आमचो आयचो विशय जावन आसा. ह्या विशीं तुमचे जे प्रश्न आसात ते आमकां विचारात 24904444 आनी 24904445 ह्या पैकी एका नंबराचेर फोन करतना घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज मातसो कमी करात. डॉक्टर आता जो लास्ट प्रश्न आमी म्हणजे विसो घेवच्या पयलीं ब्रेक घेवच्या पयलीं जो आशिल्लो तो मातसो फुडें ड्रॅग करता. 45 इयर ओल्ड फिमेल जी आमच्या म्हणजे गायनेकोलॉजिकल दृश्टिकोनान आमी म्हणटाना की पोस्ट मेनोपॉजल अशें प्रिज्यूम करता. लेट्स अस्यूम की जेची पेरीमेनोपॉजल किंवा पोस्ट मेनोपॉजल अशा बायलांक आनी तुमी जो आतां एक रेफरन्स दिलो की आतांचे जे स्टडीज आसा तातूंत अशें दिसून आयलें की इंडियन 70% बायलांक विटामीन D3ची डेफिशियन्सी आशिल्ल्या कारणान खुबशे कॅल्शियम कमी आसता आनी तांकां तरेकवार दुयेंसां किंवा त्रास जावपाक सुरू जाता. हाऊ यू वील गो अहेड विथ दीस प्रॉब्लेम इन एज फार एज मॅनेजमेंट म्हणजे ताजे प्रिवेंटीव एस्पेक्ट म्हणा किंवा हांगा थेरपेटीक युजान आनी कितपत विटामीन D3 घेवपाक जाय किंवा कशा रितीचे लायफस्टायल एडॉप्ट करपाक जाय सो दॅट दीस प्रॉब्लेम्स कॅन बी प्रिवेंटेड ऑर कॅन बी ट्रिटेड इन सबसिक्वेंट टायम्स अशें म्हणूया आमी. विटामीन डी जशें हांवें सांगलां ते एक्सपोजर टू सनलायट इटसेल्फ कॅन गिव रिलीफ. आतां कॅल्शियम सप्लिमेंटेशन हें बायलांक जायच पडटा आफ्टर मेनोपॉज आनी अदर एंटी रिसॉप्टिव्ह एजंट्स म्हणून आसतात ते पेशंटा प्रमाणे दिवचे पडटा. म्हाका दिसता म्हणजे यू मीन टू से की कॅल्शियमची तेंच्यांनी टॅबलेट चालू दवरप म्हणजे योग्य आसता. म्हाका डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो डॉक्टर हांव म्हापशेसून उलयतां कुंदन. कुंदन बाब विचारात. म्हाजें न्हू डॉक्टर फाटल्यान भुजा फाटल्यान एक लंब कसो येयला. सो ते फाटीक ते ऑलरेडी बांबोये वचून तशें चॅक केल्लेलें हांवें. व्हेरी गुड. सो तेंच्यांनी ते म्हाका नॉर्मल तशें प्रॉब्लम काय ना म्हण सांगला तरी ते फाटल्यान म्हाका अशें मोट्टे कशें जाला. सो कितें प्रॉब्लम कितें आहा. आता कुंदन बाब तुम्ही एक प्रश्न बरो इंटरेस्टिंग विचारला. तुम्ही सांगला की डॉक्टराक दाखयलें डॉक्टरान सांगला की प्रॉब्लेम काय ना तरी पण तुमचो प्रॉब्लेम कितें आसा. एनिवे म्हाका दिसता लायपोमा बी एखाद्या वेळ आसूं शकता किंवा एनीथिंग वॉट यू वूड लायक टू. खरेंच समज ताका हाजे बद्दल टेन्शन जाता आनी स्वेलिंग लागता जाल्यार ना एक म्हणजे FNAC एक बायोप्सी करून घेतले आतां एक बारीक सुई घालून ताजेर टेस्ट बायोप्सी करून आनी ताजेर समज कांयच हें ना जाल्यार तो आरामशीर रावंक शकता. म्हणजे बरोबर म्हाका दिसना मेडिकलान वचून दाखयल्या जाल्यार ताजेर टेस्ट केले आसतले आनी खुबशे एकदां मसल समज तुजो एक बरो डेव्हलप जाल्लो आसा एक मसल तो तुका प्रॉमिनंट सो जावंक शकता. सो ताजें काम कितें आसा इम्पॉर्टंट. म्हणजे ताका तो कितपत ताका त्रास जाता किंवा तो कशें वॉट इज द नेचर ऑफ दॅट स्वेलिंग ते पयल्याशिवाय सांगपाक मातशें डिफिकल्ट. मातसो डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो 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 या तेन्ना म्हाका न्हू एक सारकें कितें जाता आतां तें जालें न्हू आतां 6 म्हयने जाले की म्हाजे ताजेर मेडिसीन चालू आसा पूण आतां ह्या दिसांनी म्हयनोभर जालो की म्हाजे न्हू माने सकयल न्हू सगळें दुखता आनी सगळें बँड जालें की म्हाका चक्कर येता. बरें वयरूय पळयल्यार म्हाका अशी चक्कर येता अशें ते दुखता म्हणजे इतलें म्हाका त्रास जाता. हांव मानेचे आनी अशें फाटीच्या उशे घेवन न्हिदता तेन्नाच म्हाका मातशें बरें दिसता. उशे घेवन न्हिदल्यार बरें दिसता. म्हाका एक सांगा तुमचो हात मुयेता बी काय फक्त दुखता मान. मान फक्त दुखता का हात बी मुयेतात. मान दुखता आनी एकदां हातूय मातसो उजवे सायडीचो असो मुयारले भशेन जाता. अच्छा. तकली म्हटल्यार ब्रेनूय म्हाजे तकलेकूय अशें हें जाता त्रास जाता. बरें तिका तिणें सांगलें तें कोता गुंवळ येता. सो गुंवळ ही सदांच स्पॉन्डिलायटिसाक लागून आसना. बरोबर. खुबशेदां अशें मिसकन्सेप्शन आसता की गुंवळ आयली म्हणजे स्पॉन्डिलायटीस म्हणजे इनफॅक्ट पेशंट आमकां येवनूच सांगता दोतोर म्हाका स्पॉन्डिलायटीस जाल्या म्हाका गुंवळ येता. आमचें काम सामकें सोंपें करून सोडटा. एकदां हांवूय तांकां विचारता कितें गुळी दिवपाक ती सांग म्हाका. पूण गुंवळ हे प्रकार मानेकूच लागून स्पॉन्डिलायटिसाक लागून जाता अशें न्ही. स्पॉन्डिलायटिसाक लागून ज्यो गुंवळ येता ही चडशे जाणट्या लोकांक जावप 60-70 वर्सां जालें की आनी टिपिकली जेन्ना वयर पळयता तेन्ना घुल्ल्या भशेन. बाकीची सायडीक पळयल्यार सकयल पळयल्यार गुंवळ ही कानाक लागूनय जावंक शकता. म्हणजे मिडल इयर डिजीज किंवा मिडल इयर बिनायन पोजिशनल वर्टायगो म्हणून ताका लागून हें जावंक शकता. आनी ताका ENTन दाखोवन चॅकअप केल्यार ताजेर उपचारूय आसा एक्सरसायजीस आसा जातून मॅन्युअर्स आसता जातून हे क्युअर जावंक शकता. आतां जेन्ना तुका घुंवळ येता तेन्ना चडशेदां लोक मान टायट दवरता आनी ताका लागून मसल स्पाजम स्टिफनेसाक लागून तुका
मान दुखिल्ले भशेन जावंक शकता. सो इट मायट नॉट बी रिलेटेड टू स्पॉन्डिलोसिस. म्हणजे म्हाका दिसता डॉक्टर एक अतिशय म्हत्वाचो संदेश आयच्या ह्या कार्यावळींतल्यान लोकांनी घेवपाचो अशें म्हाका दिसता की अपार्ट फ्रॉम म्हणजे जेन्ना घुंवळ येता त्या सगळ्याच लोकांनी आपले मानेकूच त्रास आसा अशें एक म्हणजे समज करून घेनासतना डॉक्टरचो सल्लो घेवप गरजेचें. आनी एट द सेम टायम अपार्ट फ्रॉम ऑर्थोपेडिशन ENT सर्जन किंवा ENT कानाचो जो तज्ञ ताचो सल्लो घेवप खूप मोलाचें आसता. कारण बरेचशे फावटी तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे आमी पळयता की तांकां कानाचे दुयेंस आसता जरी कळना. म्हणजे आमी समज कान व्हांवप म्हणजे कानाचे दुयेंस तशें नसता, पण घुंवळ येवप हें सुद्दां एक कानाच्या दुयेंसाचें लक्षण आसूं शकता आनी तें सदांच माने खातीर आसता अशें न्हय. एनीथींग एड यू वूड लायक टू एड? म्हणजे ब्रेनाचे प्रॉब्लेम असल्यार जावंक शकता. हायपरटेन्शन म्हणजे प्रेशर वाडिल्लें असलें, एनी अदर मेटाबॉलिक थायरॉइड प्रॉब्लेम असले जाल्यारूय घुंवळ बी येवंक शकता. सो ताका लागून कारणां खूब आसता. सो स्पॉन्डिलायटीस हें एकूच धरप हें चुकीचें जावंक शकता. बरोबर. डॉक्टर म्हाका सामको प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो, हांव गंगाधर रायकर उलयतां मडगांवच्यान. रायकर बाब विचारात. म्हाका 60 वर्सां. हय. म्हाका कमरेक कितें प्रॉब्लेम जाल्ले आसा आणि पाय मागेले एक लेफ्ट पाय आसा तो चलपाक दिना, त्रास दिता. आणि डॉक्टरान सांगला की म्हाका ते पाय ते हाड झरलेले आसा कमरेच्यो आणि तितूंतल्यान शीर भायर सरता त्यो प्रेस जावन मागीर चलपाक त्रास जाता. मागेले दावो पाय अजिबात चलपाक दिना. थोडे चल्ले भितर म्हाका थंय बसोस जाता आनी वळून येता. कळ्ळें. हेका उपाय कितें? प्रश्न बरो आसा. तो जे वयान आसा म्हणजे एज ग्रुपान आनी ताका ऑलरेडी दोतोरान सांगला ते कंडिशनाक स्पायनल कॅनल स्टेनोसिस म्हणटा. जो स्पायनल कॅनल असता म्हणजे जो शिरेक वचपाक जागो आसता तो जशें वय जालें हाड झरता आनी दोनी लागीं येता. ताका लागून ही शीर प्रेस जाता. आतां टिपिकली हे लोकांक कितें आसता, चलपाक लागले की तांचो पांय जड जावन येता, भरून येता आनी दे आर फोर्स टू सीट डावन. हाजी डिफरन्शियल डायग्नोसीस म्हणजे दुसरे हे कारणान जाता जेन्ना तुजे पांयाचे ब्लड वेसल्स नॅरो जाले जाल्यार. युजली सिगरेट ओडपी लोकांक किंवा डायबेटीक लोकांक पेरिफेरल वेस्क्युलर डिजीज म्हणटा, हातूनय हे जावंक शकता. म्हणून स्पायनल जाल्यार ताणें ते दोतोराक दाखोवन चॅकअप करून घेवचो आनी MRI चेर विल क्लिंच द डायग्नोसीस. MRI केलो जाल्यार तुका सारकें कळटलें खंयची शीर खंय प्रेस जाता. बरोबर. आनी हे समज देर आर वेरियस वेज ऑफ मॅनेजिंग इट. एक म्हणजे इनिशियली वखदांनी ट्राय करपाक जाता, फिजिओथेरपी किंवा एक एकदां कण्याक आमी एपिड्युरल स्टिरॉइड इंजेक्शन दिता किंवा रूट ब्लॉक म्हणून दिता. तातूनय रिलीफ मेळूंक शकता. आनी खंयचेच समज उपयोग जायना जाल्यार लास्ट इज सर्जरी. आनी ऑपरेटिव्ह सर्जरी गिव्स एक्सलंट रिजल्ट्स इन दीस कंडिशन. म्हणजे तुमी म्हणटा की तो कॅनल स्टेनोचो तो जर ओपन अप जालो जाल्यार तांकां रिलीफ मेळटा. एक मात कळपाक जाय की स्पायनल सर्जरीन सगळेच पेशंट कंप्लीट म्हणजे आतां 60 वर्सांचे म्हूण सर्टन चेंजीस जाल्ले आसता त्याच लेवलाचेर न्ही की बाकीच्या लेवलाचेर चेंजीस जाल्ले आसता. बरोबर. तेन्ना जेन्ना आमी ऑपरेट करता आमी जे चड त्रास जाता त्याच लेवलाचेर टॅकल करता. सो यू कॅनॉट ओवरडू थिंग्स. बरोबर. ताका लागून एक एकदां मातशी दूख हें उरूंक शकता. सो तेन्ना पेशंटाक समजून घेवपाक जाय की आपल्याक जे त्रास जाता ताजे खातीर हें ऑपरेशन आसा, पूण मायनर एक्स पेन्स कॅन परसिस्ट which are age related. आणि डिस्पाइट ऑफ म्हणजे प्रॉपर करेक्ट हाजे अर्थ हे न्ही की सर्जरी फेल जाले. बरोबर. किंवा काही वर्सान परत दुसऱ्या लेवलाचेरूय हे प्रॉब्लेम जावंक शकता. कित्याक देर आर 5 lumbar vertebrae, there are around 33 vertebrae. So we don't tackle all at one time. So फुडें बी हे प्रॉब्लेम दुसऱ्या लेवलाचेर जावंक शकता. इट जस्ट डजंट मीन दॅट सर्जरी हॅज फेल्ड. पण तांच्यांनी एक हे करून आपल्या गरजे प्रमाणे ही हॅज टू डू अँड गेट इट डन. बरोबर. म्हाका सांग एक प्रश्न आयिल्लो आसा. हॅलो, या हांव मडगांवच्यान उलयतां. म्हाजी एक चली आसा 6.5 years old. ते सदां न्ही पांयाची बोटां आनी धोपरां दुखता म्हणून कंप्लेन करता. सो इज देर अ पर्टिक्युलर रिजन? नॉर्मल डॉक्टरांनी विचारले ते सांगता की दे आर ग्रोईंग पेन्स म्हणून, पण फक्त पांयाचीच बोटां आनी धोपरां दुखता. इवन ते एक एकदां रातचे सुद्दां उठून मोठ्यान रडटा बिडटा पांय दुखता बी अशें म्हणून. बाम बी जर काडलें जाल्यार बरें दिसता, ताका रिलीफ मेळटा तशें. सो इज इट सम ग्रोईंग पेन हो एक प्रश्न आसा. आनी सेकंड, विथ रिगार्ड टू मी,
म्हणजे जे हिप बोन्स असतात माझे ते ऑलवेज एव्हरी नाव अँड देन फोडटात. सो देर इज नो स्पेशल रिझन की केन्ना फोडटात कित्याक लागून फोडटात अशें काय ना. बट आय हॅव दिस सिव्हियर पेन ऑफ हिप बोन. सो आय जस्ट वॉन्टेड टू नो दिस. व्हॉट इज युअर एज अँड व्हॉट इज युअर ऑक्युपेशन? आय एम अ टीचर या अँड आय एम 35 years old. अच्छा, म्हणजे तुम्ही चड करून उबे रावन शिकयतात? या हां, येस. ओके. भुरग्याचे तिणें सांगलें ते कोतान इट लुक्स लायक ग्रोथ पेन्स आणि ते जशे वाडटा तशे ती सेटल जातले. अच्छा. आय डोंट थिंक देर इज एनी नीड टू बी कन्सर्न अबाउट, कित्याक ताणें ऑलरेडी दोतोराक दाखोवन ओपिनियन घेतला कळ्ळें. आनी एज फार एज तिजे प्रॉब्लेम आसा हांवें जस्ट सांगलो तुमकां खुबशे हे हिप बोन पेन, लो बॅक पेन किंवा इवन गर्डल पेन्स बी जाता त्यो आर बिकॉज ऑफ वीक एबडॉमिनल मसल्स. म्हणजे जे बायलांनी आफ्टर डिलिव्हरी जे लोक आपले मसलाचेर स्नायू एबडॉमिनल मसल्स हे व्यायाम करून स्ट्रॉंग करना तांकां हे प्रॉब्लेम जावपाचे चान्सीस खूब आसता. आनी ती म्हणटा एक एकदां हे अशेंच फोडटा विदावट एनी रिजन. दुसरें म्हणजे लो बॅक पेन इज व्हेरी कॉमन इफ यू आर स्ट्रेस्ड. सो लो बॅक पेनाचे पळय हे इन्सिडन्स आसता इज quite high, and it is not related only to back pain. It can be from head स्ट्रेसाक लागून जावंक शकता, पोटांतले कितें प्रॉब्लेम असले जावंक एंडोमेट्रियोसिस म्हणून जाता बायलांनी तांकां लागून जावंक शकता, किंवा युरिनरी ट्रॅक्ट प्रॉब्लेम कितें क्रॉनिक इन्फेक्शन असल्यार जाल्यारूय लो बॅक हिप पेन जावंक शकता. अच्छा. पूण तिका खरेंच त्रास जाता हाजे बद्दल जाल्यार तिणें दोतोरा कडेन वचून ताजेर जेन्ना पळय त्रास जाता तेन्ना हें करून घेतल्यार बरें, तपासून घेतल्यार बरें. डॉक्टर हांचो प्रश्न मातसो हांव ड्रॅग करता. सिन्स शी इज अ टीचर, खूब फावटी आमी पळयला जो मनीस हू हॅज टू स्टँड फॉर अ लॉंगर टायम लायक दिस टीचर म्हणा किंवा सेक्युरिटी पर्सन म्हणा, तो दोनूय पांयांचे सारको बॅलन्स घेना. सो दे आर नॅचरल टेंडन्सी, एक पांय खंय तरी बेंड करप किंवा फोल्ड करप किंवा कशें तरी, म्हणजे देर इज सम दिस थिंग. इज देर एनी को रिलेशन बिटवीन दीस पेन अँड दीस टायप ऑफ रॉंग, ऑर वॉट यू विल एडवायस एज अ रायट पोस्चर? हय, म्हणजे इरेक्ट पोस्चर, हय, किपींग युअर मसल स्ट्रॉंग आणि ट्रान्सफरिंग वेट, म्हणजे एका पांया वयल्यान दुसरे इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हय, म्हणजे ते एका पांयार रावपाक जाय काय रावपाक? या लेडीज जे हाय हिल्स वापरतात तांकां हे बॅक पेन, हिप पेन जावपाचे चान्सीस आसता. सो इफ यू आर प्रोलॉंग स्टँडींग जाल्यार फुटवेअर इज ऑल्सो ऑफ इम्पॉर्टन्स. पण असे जे लोक असतात की त्यांनी दोनूय पांयार उबे रावन सारखे रावन म्हणजे समज ते लेक्चर घेता, तर अशा वेळी दोनूय पांयार केन्ना मदीं असो एका पांयार केन्ना म्हणजे आमी असो दोडटा, वॉट इज मोर एडवायजेबल अकॉर्डिंग टू यू? दोडप किंवा खंय तेकून रावप मदीं, इवन अश्यो पासयो मारप इज मोर इम्पॉर्टंट रादर दॅन एकाच जाग्यार. बरोबर. अच्छा, म्हणजे कित्या खातीर विचार, कारण अशे जे टीचर्स आसा तांकां हो प्रॉब्लेम खूब जाणांक आसा. ही जे लो बॅक पेन तुमी सांगलें की ताका म्हणलें की स्ट्रेस रिलेटेड आसता म्हणून, की वॉट टायप ऑफ पीपल आर मोर प्रोन फॉर दीस टायप ऑफ पेन्स, असो हांव तुका एक मातसो ट्विस्टेड क्वेश्चन विचारता. हाजे बद्दल हांव तुका एक स्टोरी सांगता. सांगा. एक पेशंट आशिल्ली जी जून म्हयन्यांतल्यान येवपाक लागिल्ली विथ बॅक पेन, आनी ऑलमोस्ट मार्च, एप्रील, मे पासून ती बॅक पेन, म्हणजे कितें ताका ट्रिटमेंट दिलो कशें कितेंच रिलीफ मेळना. मे म्हयन्यान म्हाका दिसता किंवा जून जेन्ना रिजल्ट आयलो 12वेचो तेन्ना तिची पेन गेली. तेन्ना म्हाका कळून आयलें की ती चली 12वेक आशिल्ली आनी ही एक वेल एज्युकेटेड आनी तिका आपली चली दोतोर जाल्ली जाय आशिल्ली. सो तेन्ना बरे मार्क पडना फुडें तिची पेन गेली. पूण जेन्ना फर्स्ट लिस्टार मेडिकलाचें नांव आयलें ना तेन्ना तिका दूख परत सुरू जालें. सो स्ट्रेस कॅन बी अ मेजर कॉज ऑफ. पण मागीर ताका एडमिशन मेडिकलाक मेळ्ळें पण परत पेन गेली. सो स्ट्रेस कॅन बी अ मेजर कॉज ऑफ बॅक पेन. स्लीप डिस्टर्बन्स, तुका समज न्हीद सारकी पडना जाल्यारूय हें जावंक शकता. सो जे पळय टिपिकल एंग्जायटी पेशंट तांकां एक मातसो असो आमचो एक कॉमन गोंयच्या वातावरणा कडेन निगडीत तुमकां प्रश्न विचारता.